वास्को ट्रक एसोसिएशन, ट्रक ड्रायव्हर एसोसिएशन. सो माझे इतलेंच म्हणणें की 2 दीस पयलीं तांकां जे प्रायवेटायझेशन करून तेंचें तें हें जालां आनी तांकां जे बंद दिलां. आमी पयलीं 30 वर्सां जाले ट्रक चलयताले. आमचे डॅडीच्या टायमाच्यान आमी हांगा पळयता आनी भितरले जे माल चलताले हें चलताले ते आमी लोकल्स करताले. सो आतां अशें जाल्लें की 2 दिसाच्यान आमचे गाडयो सद्या बंद आहा. आमी बंद दवरलेल्यो सगळ्यो गाडयो आनी ते आपले पयलींच तेंचे 10 व्हडले डंपर आहा ते बी भायले नंबर के गाडयो आनी तांकां तेंच्यान JL नंबर. एक्चुअली JL नंबर कोणाक मेळना हांगा. JL नंबर फक्त 6 व्हिलरांक मेळटा एज पर द ओल्ड. आतां कितें जाल्लें आहा की तांकां ते आनीकूय गाडयो हाडपाक सोदता अशें आमकां न्यूज मेळ्ळा. सो दॅट बाकीचो भितरलो धंदो पळय आहा जे आमी ट्रान्सपोर्टर करताले ते टोटली आमच्या कडल्यान काडून घेतले. सो ऑलमोस्ट 100 फॅमिलीज आर डिपेंडंट ऑन दीस थिंग. ड्रायव्हर्स जाले, हे जाले, भितरले मॅकॅनिक्स जाले. सो हे खंय वयतले? सो हेंचो फुडलो एम्प्लॉयमेंट कितें? सो हे समज अशेंच उरलें जाल्यार आमकां मागीर आनी कांय ऑप्शन उरचें ना. आमकां मागीर रस्त्यार येवचें पडटलें. कित्याक आयज समज ही अशी मोनोपॉली जाली आनी हें जालें जाल्यार ते फाल्यां आमकां आडयतले. फाल्यां ते फूल प्रायवेटायज जालें जाल्यार आमकां भायर दवरतले. सो आमकां खंयच ना वचपाक. सो आमी एक मेमोरेंडम दिला ऑनरेबल CMाक आनी तेणी सांगलां आपूण इंटरव्यून करतलो आनी वील सी दॅट एवरी वन गेट्स अ प्रॉपर रिस्पॉन्स. सध्या ट्रान्सपोर्ट बंद आहा. सध्या ट्रान्सपोर्ट बंद आहा. सध्या ते आपल्याच गाडयांनी चालू आहा. हेच्या पयलीं तुमी गव्हर्नमेंटा कडेन मागणी केली आणि 2-3दा मागणी केली तरी गव्हर्नमेंटान इंटरव्हेन करनासतना हे चालू जालें. खंयची दुख्खाची गजाल अशी दिसना. ही दुख्खाची गजाल अशी हांव म्हणना. कित्याक आतां सध्या 2 दीस जाला तेंच्यांनी तांकां हँडओव्हर करून. हेच्या पयलीं आमी आहा पळय ते नॉर्मल चलयताले आनी आमचे ट्रक चलताले भितर. इट वॉज ओन्ली अस हू वर फ्लायिंग इनसायड आनी आमी भायले सुद्दां इवन सावड्डे हेज्यो तेज्यो गाडी आमी बंद केल्ल्यो कित्याक धंदो वास्कोकारांक मेळपा जाय म्हणून. सो आतां पळयलें कितें जाला तो आपल्यो गाडी हाडटा आनी तो आमच्यो गाडयो आहा तो टोटली बंद उरतलो. ज्या पर्यंत आमकां हें मेळना आमचें क्लियर जायना आमकां फुडें कितें बिझनस ना आमी बंद दवरचेच पडले न्हू. ट्रेडिशनल बिझनेस तुम्ही कितलो वेळ बंद दितले? आतां कशें आहा आतां आमचे जे दुसरे आसलेले दुसरे स्टिडोरस दुसरी कंपनी जे आसलेले तेंचे कंटिन्युअस आमीच काम करताले. म्हणजे भायर कोण येनासलेले आमीच काम करताले. सो आतां जेन्ना तांकांच काम मेळचें ना भितर जाल्यार आमी खंयचें काम करतले फुडें तांकां काम नाल्यार आमकां खंयचें काम आसतलें. सो खंय तरी इंटरकनेक्टेड आहा स्टिविडो ट्रान्सपोर्टर. येस एवरी वन इज टुगेदर. एवरी वन इज पोर्ट युजर्स. इट इज एज अ फॅमिली. सो वयर इफेक्ट जाल्यार सकयल इफेक्ट जातलो. बट बर्थ नंबर 10 and 11 ओनली सध्या काल दिला. बट आदर हेचे तुमकां पयलीं बिझनस येतालो जावं आदर बर्थ आहा पळय तेच्या वयले ना आमी मेन आमचो हें आसलेलो 10 and 11 तेजे वयल्यानूच सगळें चालू आसता. जितलो रोटेशन जातलो जितलें शिफ्टिंग जातलें जितलें जातलें हांगच्यानूच जातलें. कोर्टा कडेन कितें डिस्कशन जालें तुमचें? कोर्टा कडेन डिस्कशन जावं ना. काल CMा कडेन डिस्कशन जालां. CMान सांगलां एक 2 दिसान आपूण मिटींग आपयता आनी वील स्पीक टू कितें तरी हेजें तोड काडया. ओके सांगपाचें म्हणल्यार आतां सगळ्यांनी सांगला ते भशेन 2च बस आसले आमचे कडेन काम करपाक. तेही आतां प्रायवेटायज जाले. सो आमकां आनी खंय ऑप्शन ना काम करपाक. आनी हितून ते दोनी बंद जाले म्हणटकच आमी सगळे कितलो तेंप म्हूण आमच्याय पातळून लोक सस्टेन करतले आमकां कामूच ना जाल्यार. सो आमी घरा बसचे पडले न्हू. सगळ्यांचे ते पळय सगळे आमचे स्टाफ वयले तांकांय वी वील हॅव नो ऑप्शन एट सम पॉयंट ऑफ टायम तांकांय ले ऑफ करचे पडटले. सो वॉट वील हॅपन टू द फॅमिलीज ऑफ दीज पीपल. तुमचें नांव कितें आनी वॉट इज युअर बिझनेस? मिल्टन. बिझनेस आय एम फ्रॉम स्टील. मिल्टन बाब आतां सद्याक सपोज तुमचो कार्गो जो येतालो पयलीं वॉट हॅपन्स टू दॅट? तुमकां हाडपाक मेळटा हाडपाक मेळना. वॉट इज द सिच्युएशन लायक? अर्लियर यू वर हँडलिंग अ लॉट ऑफ कार्गो कंपनीज. या एटलीस्ट एट 10-11 आतां आमकां करपाक मेळचो ना न्ही. एट 10-11 वी कॅनॉट. So there is no berth also available. There is no berth. Which other berth is there? There are no other berths. So all are privatized. Yeah, if you can see right from earlier JSW, Adani, that was private. And 10 and 11 was the only one that was available for us locals to operate and work. That is also now privatized. So where do we go? So what do you demand? What do you request to the government? We request that let it run as it was running earlier. Keep it open for all stevedores. So that everybody live and let live. That everybody survive. So you are willing for any mutual agreement or whatever if the port comes with a solution midway amicably? Taje kitu tumhe ready ha or how do you look at things now? No, now CM sir has said, Honorable CM sir has said he is going to call for a meeting and come to some solution. See, I represent the Marmagua Stewarders Association. Stewarding forms a very important role in the
cargo handling, import and export. And through us, we employ a lot of labor, supervisors, crane operators, and other kind of specialists, workmen. And also, through us, machinery, truck operators, all are with us. And now suddenly, there are only 2 berths available for all of us to work on. And we have made many representations to the port that, our livelihood and our workers, mainly our workers' livelihood will be affected if you give this berth to only one company. But they went on, and suddenly, a few days back, they just took over the port and, affected stewarding company's work and said from this day onwards, this time onwards, the berth has been handed over to a private party. How many stevedots are present today and how many of them? We are now nearly 7 or 8 stewardess. And what about the work that you're carrying out now? What happens next? So that is what. Now work in berth number 10 and 11 will now not be with us. If the port goes ahead with their handing over the berth to one person. So what is your demand now? No, our demand is that it should go on like the whole process. सध्या आता सरान सांगला अशें स्टुडिओ सगळे बंद पडला आणि त्यांच्या अंडर हांव काम करतालो. आता टोटली 7-8 स्टुडिओ तेंच्यांनी मोनोपोली करून ओनली डेटा सगळे बॅरिकेड घालून सगळे तेंच्यांनी ब्लॉक केला 10 आणि 11 आणि आमकां इवन 10-11 दोनूच बर्थ असले थंयच आमी आमचे लोकल स्टुडिओज काम करतात आणि आमी खंय मिड स्ट्रीमान काम करनासले. आता सध्या माझे लेबर सगळे घराडे भरलेले आहात आणि 25-30 फॅमिली तितून वर्कआउट करतात. ऑपरेटर, सिग्नलमॅन ते सगळे आमचे लोकल सगळे घराडे भरलेले आहात. त्यांचे फॅमिलीज आहात ते कशे करता सर्वायव आणि हांव कसो सर्वायव करतो. आणि ॲज अ लोकल आमी डिमांड करता की हितून कितें तरी तोडगो हाडपाचो सीएम सरान.